आज पंचायतीन एक परमिशन एप्लाय केलो फॉर मोटर पॅराग्लायडिंग. सो ते ऍप्लिकेशन पयलें आमी इन्स्पेक्शन मारलें विथ द ट्युरिझम डिपार्टमेंट, कित्याक आमकां चॅक करूंक जाय आसलें वेदर इट इज विजिबल ऑन अ बीच. सो ते आतां आमी सगळीं पंच बॉडी एज वेल एज द ट्युरिझम डिपार्टमेंट आनी द एप्लिकंट इन्स्पेक्शन घेतलें आमगे बिचीचेर. आनी आमी चोयले भाशेन आमगे बीचेची क्रावडेड ती एसोले स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑफ पॅरा मोटर ग्लायडिंग इज नॉट फिजिबल. सो आमी तें आतां रिपोर्ट केलां आनी हो रिपोर्ट आतां आमगे मिटिंगे पडटलो आनी मागीर बॉडी डिसायड करतली हेचेर कितें करता. पूण थंय हें बी ना सारकी ना 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 कित्याक तें डिस्टन्सूय थोडें आहा आनी मुखार मागीर शेक आहाय थिंगा. सो आमी चोयले ते भाशेन तें बरें हें ना थिंगा फिजिबल अशें ना. आनी हितू क्रावडेड बीच आहा आनी पयलो इन्सिडंट जालो आहा हिंगा पॅराग्लायडिंगाकूय कोलवा बिचीचेर. सो तेजे पसून आमी ग्रामसभाकूय एक एप्लिकेशन येयलोलें फ्रॉम सायमन नार्वेंकरा गेलें पॅराग्लायडिंगा हेका लागून मोटर पॅराग्लायडिंग कितको एनओसी आमी हें कोताय का तेजेरूय तें इन्स्पेक्शन घेवलो आहा. म्हळ्यार सिन्स दीस वॉज एन एनओसी ही एनओसी पयलीं ते मिंगे एप्लाय केल्या आनी हिंगसो तें ट्युरिझमान देखून आमी तें पयलें मारलें इन्स्पेक्शन चॅक करपाक बिफोर वी इशू एनओसी वो ट्युरिझमान इशू करून पयलें. सो एक ऑफिशियल्स येयलोले इन्स्पेक्शनाक ताकाय आमी क्वेश्चन केलोलें इज इट फिजिबल काम ह्या बिचीचेर. ती म्हणटाय यू हॅव टू प्रमोट द ट्युरिझम एंड ऑल मोर. बट आमी मागीर सांगिल्लें ताका प्रमोट करपाक जाय म्हूण ट्युरिझम बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनीबडीज लायफ. सो तें इन्सिडंट जाचना पयलो आमी तें चोवपाक जाय. सो वी आर गोइंग टू डिसायड अपॉन टुरिझमा सांगला तुमी ती या वी हॅव ऑलरेडी इन्फॉर्म द ट्युरिझम कित्याक पयलो इन्सिडंट जालो आहाय म्हूण हिंगा 2 इन्सिडंट जालो आहाय म्हूण. सो आमकां दिसता म्हूण हें फिजिबल आहा. वॉट एवर रिपोर्ट इट इज वी हॅव ऑलरेडी मेड.